साश्टीकार काँग्रेसी बरोबर रावतले का तुमची बरोबर रावतले? पळय, साश्टीन 2 मतदारसंघ आसा, हय. बाणावले आनी वेलिंग, जंय सगळ्यांत चड मतां सदांच म्हळ्यार फ्रॉम ओपिनियन पोल टील डेट सदांच एक सायडीन मतां पडल्या. थंय दोनूय मतदारसंघात काँग्रेस पडल्या. हं. कित्याक पडली? चॅक केली तांणी? कित्या खातीर ती पडली ती? चॅक करा मरे. म्हणटकर एक पार्टी जाचे बरोबर ट्रेडिशनली ते लोक रावल्या, तो वोटर रावला, ती जर आपल्या स्ट्रॉंग होल्डान हारूंक शकता जाल्यार ताजेर विचार नाका. तो विचार कोणें केला? हांव तुका स्ट्रेट फॉरवर्ड आय एम हिटींग द नेल ऑन इट्स हेड. इज दीस नॉट द इशू की ह्या मतदारसंघात कशें हारले? नावेलीन सामकी सारकी खातड जावन बीजेपी जिखता. अरे हे कितें चलना? सो हें जर आमी साश्टी आमी एक भशेन जिखूंक शकना जाल्यार आमी गोंयचें चिंतूंकूच जायना आमच्यान. पूण साश्टी आमी जिखूंक शकता हें हांव तुका सांगूंक सोदतां. तुम्ही म्हणटात की काँग्रेसीक फाटल्यान उडोवन तुम्ही जिखपाक शकतात. साश्टीच्या लोकांक कितें जाय? साश्टीच्या लोकांक गोंय जाय ओ नाका? साश्टीच्या लोकांक साश्टीचे इश्यूज घेतिल्ले जाय. कोण घेना? हांव सगळे इश्यू घेता मरे साश्टीचे. कोण घेता थंय साश्टीचे इश्यूज? आज मेरेन 3 टर्म जाले. कोण घेता? कोण बोवाळ मारता? मुसलमाना खातीर कोण बोवाळ मारता? कॅथलीक कम्युनिटी गोंयचे सायबाचो इश्यू जालो. कोण बोवाळ मारता? एक्टिविस्ट मारतात ना ती. हांव एक्टिविस्टांक मानतां. आज काँग्रेस पार्टी एक्टिविस्टां खातीर जिती आहा.